गोंयकार नुस्तेकारांची बायणा दर्यावेळेवेली घरां सरकारान साल्वार करची म्हूण गोंयच्या रापणकारांचो एकवट मागता. तांणी मुरगांवचो आमदार मिलिंदाक निवेदन दिलें. थंय एकूण 69 घरां आसात. GCZMAच्या ऑर्डरी प्रमाण तातूंतली 10 घरां सरकारान पयलींच मोडल्यात. उरल्या ती तरी दवरची नाजाल्यार खंय पुनर्वसन तरी करचें. गोंयकारांच्या रापणकाराचो एकवटाचे वावुरपी मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायकाक मेळ्ळे. बायणा दर्यावेळे वयली गोंयकार नुस्तेकारांची घरां सरकारान साल्वार करची म्हूण ह्यो फामिली मागतात. लोक येता ते पळोवन खंय मिलिंदान पुलीस फोर्सूय मागयलो. ताका आमी मेमोरंडम दिना तरी सांगलां आमकां आपूण ही सेफ करपाक जातली ट्राय करता म्हूण आनी आजीच आपूण सीएमा कडेन उलयता म्हूण आनी आमी ताका मागलां कशे भाशेन आमची गोंयची रापणकारांची गोंयकारांची घरां ती सेफ करची आनी सेफ तर थिंगा तर दवरपाक कसली आडपय जाता आमकां रिहेबिलिट करची कितें. पूण एकूच मात म्हाका तें मिलिंदाचें बरें दिसलां, आश्वासन दिलें तें. पूण हे काडी मातशें काडी दुखलां. आमी थोडे मनीस मेळपा आयले इतली पुलीस फोर्स हाडपाक गरज नासली. आमी कांय वायट करून चिंतून आनी वायट मनान येवना, आमी मागणी करूं येयले ते कडेन. म्हणजे आमकां सगळे आडीन आमकां दिसता भिरांतीचेर दवरता आमकां फिशरमॅनाक कितें म्हणटर जाते भाशेन तेणें आमकां आश्वासन दिलें त्या प्रमाण तो कोतो आमकां खात्री आसा. 69 घरां जी आसा इन्क्लुडींग 10 घरां पयलीं 2015 मोडलेली ती आयदर रेग्युलायज करची नाल्यार आमकां रिहेबिलिटेट करची. कित्याक ही घरां जी आहा नीज गोंयकारांची आसा. आमी हो CRZ कायदो जो आसा 91तल्यान येयलो आनी ही घरां 1970च्यान आसा. सो मिलिंद नायकान आमकां एश्वेशन दिलां की आमची गोंयकारांची घरां खूंय आपूण सेफ करतलो. सो ह्या आशेन आमी रावल्या की मिलिंद नायक चीफ मिनिस्टराक उलयतलो आनी आमची घरां जी आसा आनी आमची नीज फिशरमॅन जे आसा गोंयचे तेंची घरां सेफ जातली म्हणून. मिलिंद म्हणटा ताणें घरां साल्वार करता म्हणून कोणाकूच सांगिल्लें ना आनी हे पयलीं ताका कसलें उतरूय दिल्लें ना. बायणा बिचाचो विशय आहा पळय हो गेल्या कित्येक वर्सां चालू आहा. पॉलिटिकल फिल्डांतले तेन्नाचे मनीस सदांच तांकां एश्युरन्स दिताले आमी सांबाळटले आनी तेंच्यांनी जर तांकां सांबाळपाची कापासीटी आसलेली ते सगळे रुलींगान आसले म्हाज्या पयलीं तेंच्यांनी तेन्नाच तांकां सांबाळून क्लियर करपाक जाय आसलें. ते सांबाळटा म्हणून सांगले तांकां फकत तेंच्यांनी सांबाळ्ळे तेंच्या ओटा खातीर आनी कित्याक सांबाळूंक ना. जेन्नाच्यान हांव ह्या हितून येयलो हांव जिखून येयलो एक मनशान तेच्या येवन सांगलें की हांवें केन्नाच तांकां एश्युरन्स दिवंक ना. इट इज अ CRZ इश्यू. CRZच्या रुला प्रमाणे कितें जातलें आमचो भितून रोल कांय आसना. आमी तुका त्या घराचें सोडून आनी सगळ्यांक हेल्प करता. घराच्या हाका हांव तुमकां एश्युरन्स दिवंक शकना आनी आजूय तुमकां तें सांगता. म्हाजे कडल्यान एश्युरन्स ना. मेमोरंडम घेतला आयज हांव CMA कडेन उलयतलो 5 तारखेच्या मिटिंगेक आमचे तेजें हियरींग कितें आहा तेन्ना कितें जाता तें पळयतलो आनी इफ पॉसिबल कितें सोल्युशन आहा तेतून जे आमचे गोंयकार आहा तांकां लागून मदत करपाक हांव फुडें आसतलो. ह्यो सगळ्यो खोपी CRZनी मोडून दर्यावेळेर भरती रेशे लागसार बांदल्यात. हे पयलीं सरकारान त्या वाठारांतल्यो 205 बेकायदेशीर खोपी मोडल्यात. आतां आनी 121 घरांक एविक्शन नोटीशी काडल्यात. हे पयलीं एकदां ह्या घरांच्या अपिलांची केस हायकोर्टान काडून CZMAक दिल्ली आनी CZMAन ताचे मालकी डॉक्युमेंट सारके ना म्हूण तांचे दावे भायरूय मारिल्ले. आतां त्याच घरांच्यो केशी एविक्शन नोटीशी आयल्या म्हूण परत हायकोर्टान गेल्यात. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. SGPDA भाजयेच्या रिटेल मार्केटांत भाज्या बरोबर सिडी आनी बाकीच्यो गजाली विकतात. कोणाकय शिस्त आनी धर्बान ना. लोकांची चलपाची वाट ब्लॉक करून उडयल्या म्हूण DCP मंत्री फातोर्डेचो आमदार विजय बरो चाळवलो. मार्केटांत खंय वेंडर सरकाराक 3 कोटी 80 लाख देणे आसा. ना अशें तुमी जर केलें जाल्यार मागीर कितें मागीर मार्केट कसलें मागीर न्यू मार्केटूच जालें मरलें. ना जागो कमी पडटा तुमकां आनी जागो घेया. तुमी पयशे फारीक केले पयलीं फारीक केल्या तुमी केल्या आं करूं ना. थंय वेजिटेबल मार्केटान सिडी विकतात बेल्टूय विकतात. सो देर इज नो डिफरन्स बिटवीन दीस एंड न्यू मार्केट टुमोरो. आनी अशें धर तें इफ इट गोज अनचेक्ड लायक दीस देन वी वील हॅव द सेम केओस दॅट वी हॅव इन न्यू मार्केट. नाव आय हॅव बीन ऑलवेज दीस ऑफ सेईंग दॅट फातोर्डा शूड बी इंडिपेंडंट, शूड बी a proper well managed municipal area. बट अशेंच पळयलें जाल्यार मडगांवचें दुयेंस जें आहा तें आमकांय लागता अशें क्लियर कट दिश्टी पडटा. ताजे खातीर एक्शन जातली. PDA will immediately take a call whether they have to employ a private agency
to see to it that this is enforced. Because ताणी बऱ्या भशेन सांगल्यार तें जायना. आमचे कडेन फिगर्स आहा of around 3 crore 80 lakhs, which is the pending amount. 3 कोटी 80 लाख तांचे कडच्यान येवपाक जाय. फक्त वेजिटेबल वेंडरांचे 3 कोटी 80 लाख टोटल पेंडिंग अमाउंट आहा. हो जालो एक इशू. 3 crore 82 lakhs 15850. This is only of vegetable vendors. 1,60,000 रुपया सुमार 1,62,000 is the cost of one stall. I think 1,62,000 they must be turnover of 1 month. Easily असतो ना. ताणी 10,000 रुपया दिल्या बॅलन्स दिवंक ना. सो हाजेर अशें दिसता की कोणाक कांय पडूंकूच ना कोणाक. तांच्या ओझिया कॉम्प्लेक्सान सरकारी ऑफिसां आसात. ती कलेक्टरान शिफ्ट करपाचो ताजो प्लान आसा. त्या बिल्डिंगेचो मेंटेनन्साचो खर्च खंय सरकार करता, मात कामा धंद्याक वतल्या गोंयकारांक खंय ते कसलीच फॅसिलिटी ना. To see to it that all the things are being set straight. Second is about the OSHA complex. Now this OSHA complex is how many government offices? Six major government offices. Town Planning Department, PDA, Sales Tax, Transport. आता इतली गव्हर्मेंट ऑफिसां हे ओशियान आसप कित्याक? पयलो प्रश्न म्हाका पडटा. I want to discuss with the Chief Minister post Code of Conduct about setting up a task force to bring all government offices in the collectorate. Because the collectorate एक एदी व्हडली पालास कशी बांदिल्ली आहा and optimum use of that space of the collectorate has to happen. आता इतली गव्हर्मेंट ऑफिसां हांगा आहा हे पयलें जालें. थंय गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वचपाक जे स्थानीक नागरीक कोण वता ताजी हाल कशे जाता ते पळय तूं. कोठारी will not be having any special privileges now. Let's be very clear in this. ताणे हांगा जर गोंयकार येतात तांकां गोंयकारांक बरी सर्वीस दिवपाक जाय. ताणे पयशे जोडिल्ले आहा हांगा. एनीबडी कितेंय ताणें सांगूं he has made a killing on this. विजय आता प्रायव्हेट एजन्सी अपॉइंट करून कामां जाग्यार घालूंक सोदता. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. घेऊया एक ब्रेक.